स्मार्ट मिटर्स पयर एक हाली एक सर्क्युलर म्हणया ताका सर्क्युलर जरी वर्ड ना टू हुमसोएवर इट मे कन्सर्न जशी सर्टिफिकेट दिता ते भाशेन एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ताणी एक मिसीव काढला की एक कंपनी जयपूर बेस्ड प्रायवेट लिमिटेड कंपनी ती स्मार्ट मिटर बसोवपा लागून सर्वे करपा येतले तुमच्या घरघरांनी आनी हाज्या पयलीं आमी चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियराक एक निवेदन दिल्लें त्या निवेदनाचेर अजून काय आमकां रिप्लाय येवना अजून पर्यंत आनी हें दिल्लें आमी 25 फेब्रुवारी हें पळय हेजेर आमकां रिप्लाय येवना म्हणून आमी रावले मागीर आमी एक RTI बी फायल केल्ले 22 पॉयंटाचेर ताजेरूय आमकां अजून रिप्लाय आयला सो मीन वायल जेन्ना हे आतां जबरदस्ती करपाक लोक घरघरान येतले आनी ताणें सांगलां पब्लीक इज एडवायज टू कोऑपरेट म्हणून to the public is requested to cooperate with the survey team of this company खंयची कंपनी DG Smart Network Private Limited जयपूर राजस्थान सो जेन्ना ही परिस्थिती आसा आमी सांगता की बाबा तुमी लोकांचेर जबरदस्ती करनाका कन्सेंट कोणे दिलो आपल्या मिटर चेंज कर म्हणून इट्स अ डिफरंट मॅटर आमचे जे गांवांत मिटर आसा घरघरांनी दे आर डिजिटल मिटर्स ऑलरेडी हे रिप्लेस केल्ले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आणि तुम्ही आजपर्यंत सांगलं ना व्हॉट इज द फॉल्ट इन दोज मिटर्स काय तुम्ही सांगनासतना ट्रान्सपरन्सी दाखयनासतना तुम्ही अशी कोणा कडेन तरी कॉन्ट्रॅक्ट सायन केला 790 crores अडानी एनर्जी कडेन कोणा तरी केलं म्हणटात त्या कॉन्ट्रॅक्टा लागून तुम्ही हाडून आमचेर फोर्स करता मिटर आतां पळय हें कित्याक सांगचें पडटा चडशीं BJP राज्यां हें पळय पीपल ऑफ मुंबय डिक्लेअर दे आर ऑपोजिशन टू स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मिटर्स मागीर मुंबय म्हणटकीर आतां BJP राज्य uproar over smart meters opposition stages walkout Jaipur BJP राज्य the Gujarat model electricity consumers in Gujarat strongly oppose smart meters protest against smart meters in Bhopal Madhya Pradesh BJP राज्य हे पळय protest against smart electricity meters intensifies. This is February 22nd, 2026. Gujarat intensifies. Why smart meters are facing fierce opposition in Rajasthan? Smart prepaid meters in UP most expensive in the region. Consumers face higher charges than neighboring states. Protest grows across the state. UP. Kashmir smart meter push, consumers facing steep power bills. Smart meters will give shock to people, say unions. TDP, Visakhapatnamच्या न्यूज हो पळय ते म्हणटाय forum slams TDP leaders for U-turn on smart meters. Say those who once opposed the move are now promoting it while in power. Smart meter woes 48 lakhs bill sparks public outrage, political uproar in Nainital, Uttarakhand. A resident received a bill of 47.9 lakhs despite a modest consumption of 2000. That's what these meters are not smart. Electronics पे म्हणटा न्हू ती 100% शुअर आसपाक जाय हितून कितें तरी आसा इतलें सांगून आमी जेन्ना चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियराक मेळ्ळेले तेन्ना ताजे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर कितले पर्यंत रेडी आसा जो प्रश्न विचारलो तेन्ना तो कमांड सेंटर बी कांय स्थापन जावना सो इवन आज जर स्मार्ट मिटर हाडले दे वील बी जस्ट शो पीसीस एज इफ इट इज जस्ट लायक एनी अदर मिटर स्मार्टनेस डिजिटल मीटर दे वील वर्क एज डिजिटल मिटर एक्झिस्टिंग येस सो हे आमचेर तुमी इतलो लोड घालनाकाय जस्ट बिकॉज यू हॅव सायन्ड अ 790 crores रुपीज कॉन्ट्रॅक्ट वीथ अ पार्टी टू सप्लाय दीज मिटर्स आतां 890 आनी एकूच कितें जाता आमी म्हणटाय की गो फॉर वॉलंटरी कन्सेंट लोकांक डिसायड करूनी आमकां स्मार्ट मिटर जाय काय नाका आमी जेन्ना निवेदन दिल्लें तितून आमी कांय प्रश्न उपस्थित केल्ले फॉर एग्जाम्पल आमी म्हणिल्लें देर आर अनएक्सप्लेन बिलिंग स्पायक्स रिमोट डिस्कनेक्शन विदाउट नोटीस म्हणल्यार आतां तुमची घरांत जर भुरग्यां एग्जाम बी चलताय आनी थंय तुमगे हें प्रिपेड सडनली सोंपलें जाल्यार लायट गेली डेटा प्रायवसी कंटिन्युअस मॉनिटरींग एंड मिसयूज ऑफ कन्जम्पशन डेटा म्हणल्यार घरांत कसली गॅजेट चलताय कितली वरांचेर चलताय केन्ना तुमी घरा आसाय केन्ना नाय
ही डेटा प्रायवसी विल बी कॉम्प्रोमाइज. हाजेर एक्सप्लेनेशन दी म्हणलेलें. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड एक्सपोजर अँड लॅक ऑफ इंडिपेंडंट सेफ्टी डिस्क्लोजर्स, फायर हॅझार्ड्स, लॅक ऑफ ट्रान्सपरन्सी रिगार्डिंग कॉस्ट, मागीर O&M रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड कंज्युमर बेनिफीट. सो हे आमी कांय प्रश्न उपस्थित केल्ले, तेजेर रिप्लाय बी कांय येवना. सो आमी म्हणटाय वी नीड ट्रान्सपरन्सी. आय एम द कंज्युमर, आय नीड फूल ट्रान्सपरन्सी अबाउट स्मार्ट मिटर्स, अँड अंटील दॅट आय विल नॉट गिव माय कन्सेंट. अँड दॅट इज वॉट वी हॅव टोल्ड द पीपल ऑफ गोवा की तुमी हाजेर कन्सेंट दिनाकाय. आनी आमी एक लोकांक एक सर्क्युलेट करतले. हें जे आमी एक ड्राफ्ट केला, एक लायक अ लिगल नोटीस की प्रत्येकान धाडल्यार बरी, प्रत्येक कंज्युमरान धाडून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान धाडून सेफ रावचें. आनी ही मागीर एक्नॉलेज कॉपी जी आसा ती आपली मिटरा सायडीन लावची. कोणी आयले जाल्यार ताणें ते वाचपा तरी बऱ्या पडटली. वी हॅव नॉट गिवन अवर कन्सेंट.